जाती धर्माचेर लोकांची दिशाभूल करपाचो काँग्रेसीचो यत्न फसलो आनी भाजपाचे दोनूय उमेदवार जैतिवंत जाले अशें टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयलो। गोंयकारपणाचो स्थिर सरकार जो आमी घेवन आयिल्ले ताका गोंयचे जनतेन सपोर्ट केला अशें म्हणत तांणी गोंयचे जनतेचे आभार मानले। आर्टिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पयलें म्हणल्यार पणजेकारांक हांव देव बरें करूं म्हणूं सोदतां, कित्याक आमी जो चॉयस केल्लो आमचो मुख्यमंत्री हो तांणी आज परतो एक शिक्को मारून तांणी दाखोवन दिल्लो हा आमचो चॉयस हो तांचोय चॉयस फॉर गोवाज चीफ मिनिस्टर, वीच इज वाय पणजेकारांक सगळ्यांक देव बरें करूं आमी पयलीं म्हणटा। दुसरें म्हणल्यार विश्वजीत राणे आनीक मनोहर पर्रीकर दोगांयची जी कॉम्प्रिहेन्सीव विक्ट्री आज आमकां पळोवंक आयल्या। दीस इज अ वोट फॉर डेव्हलपमेंट, फॉर प्रोग्रेस एंड फॉर स्टेबिलिटी। गोंयांत एक स्थिर सरकार, गोंयकारपणाचो सरकार जो आमी फुडें घेवन आयिल्ले, हे सरकाराक स्थिरता दिवपाक गोंयची जनता आमचे बरोबर राविल्ली आहा। गोंयकारांक गोंयकारपणाचो सरकार जाय आनी तो स्थिर जाय, आनी काँग्रेस जी अस्थिरता हाडूंक सोदताली चड करून भायले आनीक फ्रीलान्सरांक, मर्सनरींक, म्हळ्यार जे कोण पार्टीन नाशिल्लेच, जे सोशल मिडिया टायगर हांकां घेवन जी एक डर्टी कॅम्पेन काँग्रेसीन केली, जातीचेर नाजाल्यार धर्माचेर लोकांक मिसलीड करून एक कितें तरी भंय दाखोवन की गोंयांत कोण हिटलर राज्य करता अशें कितें जें दाखोवन एक जो प्रयत्न काँग्रेसीचो आशिल्लो हो कंप्लिटली फेल जाल्लो आहा। लोकांनी दाखोवन दिल्लें आहा की लोकांक असलीं नाटकां चलनात। गोंयांत गोंयकार एकमेकांक वळखतात, मनोहर पर्रीकाराकूय वळखतात, आनीक आमी जो सरकार केला हे सरकाराचे घटक पक्षांक आनी आमच्या उमेदवारांक सारके वळखतात। हे लोक जर निवडून आयले जाल्यार आपले मतदारसंघांत आनी गोंयांत एक प्रगती आनी कितें म्हणटा डेव्हलपमेंट दिसतलो, आनी हे डेव्हलपमेंटाची बस स्टेबल आसची हाजे खातीर ही स्थिरता आमच्या सरकाराक आज गोंयच्या लोकांनी दिल्ली आहा। गोंयच्या लोकांक आमी आभारी। आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी दोनूय कडेन आमी कॅम्पेन केल्लें, आमकां आज आमचे उमेदवार जिखल्यात तांचे खातीर आमकां खूब खोश भोगता, आनी आमी गोंयच्या लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी एक रावचें, कोणूय कितें मिसगायड करूं हाजेर दिशाभूल जावप ना, आमी एकवटान गोंय फुडें व्हरया। लेट अस टेक गोवा फॉरवर्ड युनायटेड। आनीक हातूंत गोंयची जनता, सगळे लोक, सगळे समाजाचे लोक, सगळे जातीचे लोक, आमी जो एकवट आज दाखयला।